नाव वता ह्या दिसांनी पळयत जाल्यार आमी खूब हीट वेव पळयता. तुमी तुमच्या सायडीच्यान एक इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा. वॉट इज युअर से टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गोवा आनी जेन्ना हीट वेव आतां स्टार्ट चालू जाता तेन्ना? नाही, वयरसून IMD जे आहा न्ही तांचें रिटर्न हें आयिल्लें की गोवा इज वन ऑफ द प्लेसीस म्हणजे कोस्टल लायन महाराष्ट्र इवन गुजरात वयरसून हीट वेव चालू जाल्या ती. अँड वी वील हॅव एटलीस्ट 5 to 6 degrees रायज इन टेम्परेचर. ह्या वर्सा म्हणजे ह्या म्हयन्यान जर पोरूचें पळयलें जाल्यार इट वॉज अरावंड 30 degrees बी आशिल्लें. आयज ते 37.5 बी जाला. म्हणजे 2 दिसां फाटीं 37.7 जाले. सो एनीथींग रायज ऑफ अरावंड 4 to 5 degrees इज कन्सिडर्ड एज हीट वेव. आनी मोर दॅन 7 degrees जर रायज जाली जाल्यार इट इज अ सिवियर हीट वेव्स. सो लोकांक हें कशें आतां काजीचो सिजन आसा, भायर वचपाचें लोकांनी दनपारां बिनपारां काजी काडून भोंवता सगळे. सो तांणी जी केअर घेवपाक जाय म्हणजे उदक पिवपाचें, म्हणजे इल्लें एक्स्ट्रा लिंबू घालून इल्लेशें सॉल्ट घालून एक्स्ट्रा फ्लुइड्स म्हणल्यार अशें मागीर तकले आमी ओलें करून आमी पळय हे कशें दवरताले तशें दवरुया. जे दोज पीपल हू आर नॉट इनसायड वर्कींग म्हणजे जे भायर काम करतात तांच्या खातीर हे सामकें इम्पॉर्टंट आहा. जांचे कडेन AC आहा, जांचे कडेन फॅन आहा, इट इज ओके. बट तांकां सुद्दां जाणटेल्यांक स्पेशली आनी भुरग्यांक गाडयेन एकटें सोडचें न्हय. दनपारचें बी थोडें जाणा भुरगीं मातशें बस भितर आपूण मातशें गाडी सामान घेवन येता. दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस दीस. आनी जे थोडे आमचे जाणटेले हायपरटेन्शन ट्रिटमेंट आहात तातूंत ऑलरेडी तुका सोडियम पोटॅशियम डिप्लिशन जाता. तातूंत जर तुका उदक आनी हे सारकें घेवंक ना जाल्यार ते आनी त्रास जावंक शकता. सो बेसिकली एल्डर्स शूड टेक केअर. एल्डर आनी भुरगीं तातूंत इम्पॉर्टंट. आनी दोज हू आर इन द मिड म्हणजे अशें 12 ते 3च्या मदीं जे काम करतात रस्त्यार बिस्त्यार खणपी विणपी तांकां गवणे बिवणे तांकां सामकें दे हॅव टू टेक मॅक्झिमम केअर. तांणी बरोबर एक उदकाची बाटली तांच्या आसूंकूच जाय. कंटिन्युअसली इल्लें उदक पिवपाचें किंवा ORS म्हणून येता सोल्युशन, ते इलेक्ट्रोलायटचे सोल्युशन येतात ते तांणी करून एक बाटली 1 लिटरची करपाची आनी मदीं मदीं दे कॅन हॅव अ सिप्स सो दॅट दे कीप देम हायड्रेटेड. आनी सैल कपडे घालपाचे, सामके टायट कपडे घालूंक जायना, मातशे लूज घालपाचे ज्यात घाम मातसो एब्जॉर्ब जावपाक जाय. आनी पॉलिस्टर किंवा अशे सिंथेटीक कपडे बिपडे तसले जाता तितके एवॉयड करपाचे. सो ट्राय टू कम आउट एज लिटल एज पॉसिबल. तुम्ही पोस्टपोन करूं शकता की 12 करपाचें काम सपोज मागीर भायर 4 नंतर बी करूं शकता जाल्यार इट वील बी ऑलवेज वेलकम. थँक्यू.